नोटिफिकेशन काढला मरे नोटिफिकेशन काढला लेटस सी पळयता हांव ताजेर वर्किंग करता थोड्यांनी आपले एडवर्टायजमेंट काढला त्या डिपार्टमेंटा कडेन उलोवप सुरू आसा म्हणजे तांकां इडकोन जी एप्रुवल दिल्या पळय न्ही ताजेर ऑलरेडी तेंच्यांनी ते एडवर्टायजमेंट काडलेले बट दे ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक द एक्चुअली एप्रुवल फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ओके तांच्यांनी हांवें तें नोटिफिकेशन काडलां त्या बेसिसाचेर तेंच्यांनी पर्सनल डिपार्टमेंटाक विचारपाक जाय तेजें एनओसी घेवपाक जाय पण ते डायरेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट त्या डिपार्टमेंटाची अर्जंट कितें गरज आसा हें पळोवन तांकां सगळ्या जाणांक ती अप्रोच दिली वयता सो आता ना पोस्ट कॅन्सल हातून जावना तशें ओके पूण एज पर देअर अर्जंटली रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट विल सी कन्फ्युजन कितें जालें बिल पास केला खंयचें कन्फ्युजन कांय जावना तो अजून त्या बिलाक कन्सेंट मेळोंक ना अजून तुम्ही बेगीन प्रोसेस राज्यपाला कडल्यान कन्सेंट मेळून येवंक ना तें बिल म्हणून उलयता ऑनलाईन ऍप्लिकेशन अवेलेबल हेल्थ मिनिस्टर सांगला न्ही हेल्थ मिनिस्टरान अवेलेबल जालें म्हणून लोकांनी करपाची ऑनलायन भरपाचें सर आय टी भितर एक सध्या चल्ला एमडी कितें तें? चेअरमॅना भितर बोवाळ चल्ला ना म्हाका खबर ना आणि MLA म्हणजे मिनिस्टर आहा ती म्हणटा कितें सगळे डिसिजन तुमी घेतली म्हणून एमडी अपॉइंट करपाची एमडी अपॉइंट करपाची डिसिजन तुमची हांव पळयता अजून म्हाका डिपार्टमेंटाचें तें खबर ना इवन मिनिस्टरान एक नोट फॉरवर्ड केला